नमस्कार पळोवया प्रायम खबरो। जायका केशींत भितर वडयत म्हूण दिगंबर कामत पावलो कोर्टात। कोर्टाची शुक्रार मेरेन थाकाय। मुख्यमंत्री म्हणटा क्रायम ब्रांचीचें काम बऱ्यापैकी चल्लां। दिगंबराच्या घराक गर्दी। लुई बर्जर लांच प्रकरणात वाचा सुंदर पुलिसांक मजत करपाक तयार। वाचा दितलो मंत्र्याची नावां। वाच्याक वाचा फुटिल्ल्यान कामत अटकपूर्व जामिनाक वचपाचें कारण। मध्य प्रदेशात भोपाळांत 2 ट्रेनीक ॲक्सिडेंट। ट्रेनी साकवा कडेन रुळावेल्यान घसरल्यो। 28 जाणांक मरण, 40 जखमी। 300 पॅसेंजरांक केले साल्वार। पावणेर काडिल्ल्या मिनांतले अर्धे वयर मीन तशेंच प्रेस ना। मुख्यमंत्री म्हणटा ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू करतलेच। भायल्या ट्रकांक बंदी ना। टू मिनिट्स मॅगीक 2 म्हयने उपरांत बरे दीस। फूड टेक्नॉलॉजी रिसर्च संस्थेन दिली क्लीन चीट। गोंयांतय मॅगी नूडल्स जावं येता सुरू। सरकाराचो चल्ला विचार। आणि लॉस एंजलिसांत स्पेशल ऑलिंपिक्साच्या संवसारीक सर्तींत वांटेकार जाल्ली गोंयची भुरगीं पावली गोंयांत। जोडली वट्ट 6 भांगरा, 3 रुपया, 9 कांशा पदकां। खबरो विस्तारान। जायका लाच प्रकरणात भितर वडयत म्हूण दिगंबर कामतीक भंय। अटकपूर्व जामीन मागपाक निमण्या बुधवारा तो स्पेशल कोर्टांत पावलो। क्रायम ब्रांचीन जाप दिवंक प्राज मागिल्ल्यान अर्जाचेर सुनावणी शुक्रारा जातली। मात तो मेरेन पुलिसांक ताका कस्टडीक घेवंक मेळचो ना। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा जाका भंय दिसता तो जामिनाक वता। दिगंबराक भितर वडयतात म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान आमदार राणे, लुईजीन, विजय धरून शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ताच्या घरा मडगांवां गर्दी केली। तू स्टेटमेंट दी की आपण बरोबर आशिल्लो चर्चिलाच्या बरोबर आणि दिगंबर कामतीच्या घरा कडेन गेलो तेन्ना आपण आशिल्लो बरोबर। वाच्या सुंदर म्हणटकच डायबिटीज ताणें सांगलें आपूण फाल सांगपाक शकना। तांगेलें कितें आसा तें तुमी तांकां विचारा। आपूण ना, आपल्याक तें कांयच खबर ना। आपूण केन्ना ताका काडून अरेस्ट केलो ताका उडयलो भितर। ही परिस्थिती गोंय राज्याक हानिकारक आसा। आज म्हाका फाल्यां तुका अशें तें वातावरण करपाचो प्रयत्न करतात आनी हातूंतल्यान प्रजेचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करतात। कितें ना जाल्यार हांव फेस करपाक तयार आसा। कित्याक म्हाका खात्री आसा की देव म्हाज्या फाटल्यान आसतलो आनी देवाचो पूर्णपणे म्हाका तेंको आसा। कारण हांवें केन्नाच बारीक लोकांचेर वायट जायका लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सध्या भितर वडयत म्हूण भिला। निमणे बुधवाराक कामत अटकपूर्व जामिना खातीर कोर्टांत पावलो। कामतीन अटकपूर्व जामिना खातीर पणजेच्या स्पेशल कोर्टा मुखार प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला अर्ज घाला। जायका लाच प्रकरणात आपलो कांयच वांटो ना। बीजेपी सरकाराच्या दबावाचेर पुलीस फाटीक लागल्यात म्हूण कामतीचे वकिलान कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो। When the matter came up now at about 5 o'clock, they asked for time to file their say. कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पुलिसांनी आपले मत दिवंक कोर्टाकडेन वेळ मागला। अटकपूर्व जामीन अर्जाची नोटीस उसरा मेळिल्ल्यान पुलिसांक कोर्टाक मत दिवंक वेळ जाय। कोर्टान क्रायम ब्रांचीक शुक्रारा दनपार मेरेन वेळ दिला। जामीन अर्जाचेर आतां फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली। कोर्टान तो मेरेन कामतीक अंतरीम थाकाय दिल्या। आतां शुक्रार मेरेन कामतीक अटक जावंक शकना। In the meantime, we sought some protection, and they made a statement saying that I will not be arrested until they file say. So it is now listed on 7th afternoon. अटक जाता म्हूण कळटनाच शेकड्यांनी कार्यकर्ते कामतीच्या घरा जमले। तो असले कसलेच गजालींनी ना म्हूण कार्यकर्ते उलयतात। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईजेन फालेर आणि अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय कामतीच्या घरा खबरेक पावले। They are blackmailing, they are pressurizing. अरे तुम कब से यहाँ जरा से अमेरिका का फाइंड आउट करे
Party is totally behind Mr. Digambar Kamath. गोंयांत जर गोंयकारांक न्याय मेळटलो जाल्यार असली सरकाराची दादागिरी खपून घेवंक जायना. सगळ्यांनी एकवटान हे झगडूंक जाय. कोण तरी दोग जाण येतात त्या कंपनीचे मनीस आणि स्टेटमेंट दितात की आम्ही पैसे दिले आणि एकलो सांगता की दिगंबर कामतीक रातचे 12:30 वरांची हांगा घरा कडेन हाडून पैसे दिले. म्हजे घर असले मनशाक रातचे उगडे नासताले 10 वरांनंतर कोणी जर म्हाका मेळपाक आयलो ताका म्हजे सेक्युरिटी गार्ड दुसरे दीस येया म्हणटाले. जायका लाच प्रकरणाचो तपास योग्य दिशेन चल्ला. तपासान सरकाराचो कांयच हस्तक्षेप ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार परत उलयता. जाका भंय आसता तो कोर्टान जामिनाक वता म्हूण पार्सेकारान दिगंबराक तोमणोय मारलो. सध्या तरी खंय ताका सीबीआय चवकशेची गरज दिसना. म्हजो आमदार एक कोण तरी एंटिसिपेटरी बेलाक वता जाल्यार ताका भंय दिसता आपूण खंय तरी कितें तरी आसा किंवा आपल्याक त्रास जातलो म्हणून. हांव भितर डे टू डे मॉनिटरींग करिना. आय हॅव हँडेड ओवर द केस टू क्रायम ब्रँच आनी आय हॅव गिवन देम फ्री हँड टू मूव अहेड. बट इफ द थिंग्स आर मुवींग ऑन रायट ट्रॅक, आतां तें बंद पडलां आनी कांय चलना जाल्यार आय वूड टेक इट एंड गिव इट टू CBI. If the things are moving on the right track, I feel I should give them free hand to discharge their work and responsibilities. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जायका लाच प्रकरणात अटक जाल्लो आदलो डायरेक्टर ए वाचा सुंदर लाच प्रकरणातल्या तपासाक पुलिसांक मजत करपाक तयार जाला. प्रुडंटाक खासा सुत्रां कडल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. प्रुडंटाक म्हत्वाच्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जायका लाच प्रकरणात घुसपल्ल्या मंत्र्यांची नांवां सांगपाक CRPCच्या 164 कलमा खाला वाचा सुंदर आपले जबानीक तयार जाला. वाचा सुंदर पुलिसांक तपासांत मजत करपाक लागिल्ल्यान दिगंबर अटकपूर्व जामिना खातीर कोर्टांत गेल्ल्याचें हें एक कारण आसूं येता. जायका लाच प्रकरणात सुरवातीक क्रायम ब्रांचीक लाच घेवपी मंत्र्यांची नांवां सांगपाक तयार नाशिल्लो जायकाचो आदलो डायरेक्टर ए वाचा सुंदर आतां पुलिसांक म्हायती दिवंक तयार जाला. वाचा सुंदरान ब्रेस्तारात जामीन अर्ज फाटीं घेतलो. शुक्रारा पुलिसांनी वाचा सुंदराक आनीक पुलीस कस्टडी मागली ना. हे चित्र पळयल्यार वाचा सुंदर आनी पुलिसां मदीं घडये समजिकाय आसूये. प्रुडंटाक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वाचा सुंदर केन्नाय CRPCच्या 164 कलमा खाला मॅजिस्ट्रेटा मुखार जबानीन लाच घेवपी मंत्र्यांची नांवां घेवंक शकता. वाचा सुंदरान जामीन अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान आनी पुलिसेक तपासांत मजत दिवंक तयारी दाखयिल्ल्यान दिगंबर कामत भिला म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटान पुलिशेंतल्या कांय वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक वाचा सुंदर माफीचो साक्षीदार जावंक शकता काय म्हूण विचारल्यार पुलीस हय म्हणना आनी नाय म्हणना. कोर्टान अटक करपाची तयारी चलयिल्ल्यान लाच घेवपी मंत्र्यांची नांवां रोखडीच उक्ताडार येवपाची शक्यताय आसा. कोर्टान अटक करपाची तयारी चलयिल्ल्यान लाच घेवपी मंत्र्यांची नांवां रोखडीच उक्ताडार येवपाची शक्यताय आसा म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फोंडें कुडतरकर नगरींत पालसण कोसळिल्ल्यान 2 जाण मातये पोंदा अडकले. फायर ब्रिगेड रोखडीच सुवातेर पावली. तांकां काडपाचे दनपार मेरेन यत्न जाले. ओम साई सहकारी सोसायटींतल्या बिल्डिंगेक राखणी वणत बांदतना ही गजाल घडली. दाट पावसान फुगिल्लें पालसण अकस्मात सकयल देंवलें. 2 कामगार चिड्डले. दोगांकय फायर ब्रिगेडीन मातये पोंच्यान काडून ID हॉस्पिटलांत व्हेले. घेऊ एक विराम.